MPTचे जे डेप्युटी चेअरमॅन आसा त्यांच्याकडे आम्ही क्लिअरली सांगलेले की आम्ही आज आमची क्लेम जी आसा ती सबमिट करता आणि आज त्यांच्यानी क्लेम मागलेली पण ती क्लेम घेवंक ना आमची म्हणजे आमची कितें कितें लायबिलिटी कितले येणे आसा पळय ते त्याच्या वरून दिसता की आमकां MPTचे ज्या पद्दतीन कोऑपरेशन मेळपाक जाय ते कोऑपरेशन मेळोंक ना कितें वतना तेणी एकच सांगला कितें ते आपणाक फाल्यां सांगा तुम्ही आपणाक कोऑपरेट करता काय ना अदरवायज आय हॅव टू गो इन अ लिगल स्टायल आणि जी सेटलमेंटाची जी व्हॅल्यू जी आसा न्ही त्या प्रमाणे मिनिमम प्रत्येक वर्कर्साक 5-5 लाख जे आसा पळय आमची क्लेम मोठी आसा पण 5-5 लाख जे आसा पळय ती कंपनीन दिवपाक रेडी जाल्ली ते आमी तांकां सांगले आसा आमी ती पयली रिकवर करूया कंपनीचेर जी आसा पळय क्रिमिनल लायबिलिटी आमी फिक्स करपाक जाय आतां पर्यंत ती लायबिलिटी फिक्स केल्ली ना आणि हांवें जी कंप्लेन केल्ली आसा पळय द पोलीस द गव्हर्नमेंट हॅज नॉट टेकन कॉग्निझन्स ऑफ द सेम when both of us when the management of the Western India Shipyard Limited is liable to pay both to us to the MPT as well as public money from the bank, then we must proceed against them. He said okay the MPT chairman and the MPT other authorities, they agreed on all points that I was carrying, and suppose if we allow them, then nothing remains with it. So now there is no residual for a workman to settle. In what way, how I can say it? I cannot say it is general body meeting of the workmen will decide it. MPT chairman जे एक पटीचे आमकां एक क्वेश्चन एक आमकां एक भायर मारलेले अशें एश्योरन्स कांय दिवंक ना हांव आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन मागता हे जे भुरगे फाटल्यान आसा त्यांचे फ्युचर हे लोकल भुरगे गोंयचे भुरगे 2 वर्सां जाली तळमळटा 2 वर्सां जाली तेंची भुरगीं रडटा आज त्यांची हालत कितें हांव गोवा गव्हर्मेंटा कडेन हात जोडून मागता जो लोकल MLA आहा तेका हें लागता मिस्टर मिलिंद नायक तेका लागता हे मिलिंद नायकाक तेणें जातीन लक्ष घालचें जर आमी वर्कर खंय चुकला उलोवपाक जाल्यार चड करून हे कमिटीचो मेंबर आमी हांव खंय चुकला जाल्यार सगळे तेणें पयस घालचें आनी जातीन लक्ष घालचें कित्याक तेज्या कॉन्स्टिट्युएंसींतले 80 भुरगे कामाक आसा आनी 80 भुरगे हिंगा तेका लागता 80 न्हू गोंयचो आख्ख्या फॅमिलीचो घेवन 350 वर्कर आहा तेन्ना मागता तेणें जातीन लक्ष घालचें आमी MPT चेअरमॅनाक आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक फूल कॉपरेशन आमचें जो पर्यंत आमचें कांयच बरें करता तो पर्यंत ना जाल्यार आमी फाटल्या फाटी सांगलेल्या आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें.